119 वर्सां जाली आनी आमी 118 सप्ताह अशें धरतात। सप्ताह उत्सव आमी हांगा जेन्ना पुनर्प्रतिष्ठा जाली म्हणजे ज्या दिसा स्थापना जाल्ली देवाची त्या देवाच्या स्थापनेचो दीस म्हणून मनयत आसतात। गेली 118 वर्सां पयलींचे चडशे आमकां खबर ना, पूण गेल्या 70 वर्सांची तरी आमी सांगूं शकता की सगळे गुण्या गोविंदान आनी आनंदान आनी एक हो वास्कोचो एक सदांच म्हणटा ताका लोकोत्सव जाल्लो आसा आनी गोंयाभर ताची प्रसिद्धी जाल्ली आसा। कारण ताचें आयोजन जें जाता तें इतलें उत्कृश्ट जाल्लें आसता की तातूंत आमी खंयच बारीक सुद्दां लोकांक कितें उलोवपा खातीर हें दवरना आनी टीम एक काम करता। 1.5 म्हयनो पयलीं आमी समिती काडटा बाजारकाराची आनी त्या समितीचे सगळे लोक हांगा जे सेवा करपी कोण आसा त्या सिनियर लोकांची तांकां प्रेसिडेंट म्हणून आमी निवडून दितात। आयज सप्ताह वास्कोचो आनी मोरगांव मुन्सिपल कावन्सिल आमचे चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसरान आनी सालसा हातून फ्रॉम जीश्वरा आयज हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला। हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला फॉर ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तेजे कितके आयटम करता घरार तांकां सेल घालपा जाय। सेल्फ हेल्प ग्रुप अबाउट 70-80 आहेत तांकां तो जागो पावना। फुडल्या वर्सा आनी चीफ ऑफिसर देखून आनी आयडिया की एक व्हडलो मेळावो करपाचो। आयज दामबाबा आशिर्वादान आमी सगळे सप्ताह बरे भशेन चलयता, वास्को बरे भशेन चलता आनी आयज हे सगळे सप्ताह स्टॉलवाल्याक आनी सगळे वास्कोराक एक मॅसेज म्हाका दिवपा जाय की हे सप्ताह प्लास्टीक फ्री कर म्हूण आमी चोयल्या द इफेक्ट ऑफ प्लास्टीक। स्टॉल जे दिल्ले आसा ताजे ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांनी भरपूर फायदो घेवचो। सकाळीं 9 येवन सांजचे 5 वता, मातशें बेगीन येवन चड वेळ रावन चड बिजनस करचो अशें म्हाका दिसता। वास्को सप्ताह निमित्तान हांगा जी सुडान आमी एक सेल्फ वेलफेअर ग्रुपाक आमी एक सुविधा केल्लेली आसा। आमी हांगा एक तांकां एक धाकटेशे स्टॉल दिल्ले आसा आनी तेंच्यांनी मांडलेले स्टॉलाचेर आपले बारीक खाद्य पदार्थ आनी बारीक होममेड कितें केल्लेलें आहा ते विकपाक बसलेले आसा। म्हाका सगळ्या वास्कोकारांक सांगूंक दिसता की हे आमचे होममेड कितें आहा तांकां तुमी प्रोत्साहन दिवपाचें, प्राधान्य दिवपाचें आनी तांकां तुमी एक शॉपाचेर एक बिजनस करपाचो। दुसरे सुवातेर आमच्या वास्कोच्या आमदारान तशेंच आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्रीन एक म्हटलेलें आहा की आमकून गोंयांत प्लास्टीक फ्री करतलो। ह्या आदाराचेर आमी ऑलरेडी वास्को मतदारसंघ हो प्लास्टीक फ्री झोन करपाचो ठरयलेलो। आमच्या वास्कोच्या आमदारान एक रेजोल्युशन मूव केल्लेलें की म्युन्सिपालिटीन आमी प्रपोज केल्लें की प्लास्टीक फ्री करपाचें म्हणून। आमी सप्ताक हे प्लास्टीक फ्री करपाक ठरयलेलें आसा।